गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार. हांव दीप्तिका कोळकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. 28 ते 30 डिसेंबर मेरेनूच जातलो सनबर्न. रातच्या 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेकळी. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली माहिती. भयणीक स्कुलाक पावोवपाक वतना व्हडल्या भयणीचेर काळान केलो घात. शिरदोणा स्प्लेंडर आनी एक्टिवा मदीं जाल्ले भिरांकूळ अपघातांत चली आगताक सोंपली. फाटल्यान बशिल्ली भयण गंभीर जखमी. मडगांव फेरयेंतल्या फर्निचर दुकानाक लागलो उजो. लोकांनी उदक मारून पालयलो उजो. 3 लाख रुपयांचें लुकसाण. उजो लागपाचें कारण स्पश्ट ना. जम्मू काश्मीरातले 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दवरला कायम. 370 आशिल्ले तात्पुरते. रान सुरक्षे खातीर ड्रोन हाडपाची तयारी. रान मंत्री विश्वजीत राणे हांची माहिती. आनी मयेच्या श्री जातेरी देवीचो दिवजोत्सव सोमारा राती म्हणा उमेदीन मनयलो. ह्या दिवजोत्सवाची आसा शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा. आता खबरो विस्तारान. सनबर्न महोत्सव अंदू 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. सनबर्नाक रातच्या 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटले. सनबर्न आयोजकांच्या तालाचेर सरकार नाचचो ना. नेम पाळून सनबर्न महोत्सवाचें आयोजन करचें पडटलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. फाटल्या कांय दिसां सावन सनबर्न फेस्टिवल हाचे वयल्यान बरोच बोवाळ सुरू आसा. 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका म्हणून थळावो आमदार तशेंच थळाव्यांनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली. मुख्यमंत्र्यानूय लोकांक तशेंच आश्वासन दिलें. आतां रातच्या 10 वरां मेरेन सनबर्न संगीत वाजोवपाक मेकळीक आसा. रातच्या 10 वरां उपरांत सनबर्न चालू दवरलो जाल्यार आयोजक समितीचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. See, we are giving permissions up to 10 p.m. After 10 p.m., if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether it's the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request, sir, they request. आणि रिक्वेस्ट मागिल्लो 4 PM to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also, and with the act we follow, it's still 10 PM and we will give only up to 10 PM. ताणी कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात. ताजे सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात की समज जालें ना आमी रिफंड दितले. इंग्लिशीचे वर्ड्स गुणान घालतात. सो वन इज प्लेइंग विथ द वर्ड्स, सेकंड इज आस्किंग फॉर इट. Very importantly, they have to realize that they cannot every time make the government dance, and we are not here in a mood to dance as per their tunes. So आज ताणी जे मागताले, आज तुमकां तरी क्लॅरिटी आयल्या आसतली की कितें परमिशन जाय आशिल्ली आनी कितें दिल्या ती. So what he is doing? Is he playing with the words or is he playing with the government? You all have to talk about it. He just gave a talk to you. तुका ताणी आत्ता हे दिला, give you a place. Minister answer to फुडल्या वर्साच्यान सनबर्न न्हय जाल्यार हेर महोत्सव लेगीत जावप शक्य आसा. जानेवारी 2024 महोत्सवाच्या परवान्या खातीर अर्ज करचे पडटले आनी कायद्या प्रमाण सरकार मान्यताय दितलो अशें मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. See, a lot of complaints came from Goan artists last year in terms of the platform that they were supposed to be given, what they promised the government and what they were giving. हांव स्वता गेल्लो इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेशनाच्या मागीर I have given my displeasure and that same evening when I went for the inaugural of the Goan event, कित्याक ज्या तरेन तुमी तो इव्हेंट केला तो सारको ना. इव्हेंट ऑलरेडी चालू जाल्लो. ह्या वर्साक मुद्दम हांवें I have ensured that we do not ask anything from their side. We want to see what they are doing. आम्ही मागप आनी ताणें तशें केलां. फुडल्या वर्सा तुमकां हांव कितें सांगता पळय, जानेवारीन सारकी मॅसेज मेळटली म्हणून तुका क्वेरी क्लियरली सांगलां.
Sunburn cannot decide what and do what they want to do, and we are not here in the mood to dance to their tunes. याच फोरमांतल्यान तुमकां आनी एक मेसेज दिता की फुडल्या वर्सा कोणाक कोणाक इव्हेंट समावेश करपाक जाय आनी जानेवारीच्यान अप्लाय करचे. दे नीड नॉट वेट अँड एज्युम देन ओन्ली समबडी विल गेट कमिशन्स. सनबर्न महोत्सव अंदू वर्सा 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. तशेंच रातच्या 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेकळीक आसा. 31 डिसेंबरा खातीर बूक केल्ल्यो सनबर्नाच्या तिकेटांचे पयशे परत करतले अशी माहिती सनबर्नाचे आयोजक हरिधर सिंग हांणी दिली. After this confirmed, of course, we can say. So we've got the in-principle approval for Sunburn 2023. It will be 28, 29, 30 December. Right now the permission is 10 o'clock, but if the government relaxes the deadline and makes it to 12 o'clock, then we'll probably get extension to 12 o'clock. So it's good news. Just told you, 28, 29, 30th. But that's it. there was already 28, 29, 30th. tickets were sold on 31st online. What आपने खरीदा? नहीं, आपने खरीदा तो आपको रिफंड मिल जाएगा. हाँ, रिफंड जिसने भी खरीदा उसको रिफंड मिल जाएगा. अरे भाई, So, आपका plan था 31st चीज को करने. बुकिंग किया और वो चीज नहीं मिला तो पैसा तो वापस मिलेगा ना. अंडरस्टूड है. पर गवर्नमेंट 31st के लिए कंसीडर नहीं किया बिफोर टिकट ये करने से पहले सर. सॉरी, गवर्नमेंट को 14 दिन के टिकट सेल करने के पहले आपने गवर्नमेंट से कुछ पूछा था या फिर कोई रिक्वेस्ट किया था या डायरेक्ट आपने टिकट सेलिंग के लिए डाला था सब देखे? अरे बाबा, अगर आप लोगों को इतना जानकारी है तो टिकट देखो ना एक बार. हर टिकट पे लिखा है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन. क्या होता है कि देखो, परमिशन जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है. परमिशन कभी, अभी आप लोग पिछले 18 साल से देख रहे हैं, परमिशन कब आता है? लास्ट में. अगर लास्ट में उसके बाद में टिकट बेचेगा तो कितना टिकट बिकेगा? तो यू हैव टू सेल द टिकट. एडवांस बुकिंग करते हैं लोग और उनको मालूम है कि अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस मिल जाएंगे. ये नॉर्मल है. किसी भी आप फ्लाइट में टिकट बुक किया, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया तो आपको पैसा वापस मिलेगा ना. शिरदोणा मंगळारा सकाळी स्प्लेंडर आणि ॲक्टिवा या दोन दुचाकींमध्ये भिरांकूळ अपघात झालो. स्प्लेंडर आणि ॲक्टिवाची समोरासमोर टक्कर झाली. ह्या अपघातात शिरदोणाचं संजना सावंत या चलयेक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली तिची भयण गंभीर जखमी आसा. तशेंच स्प्लेंडर चलोवप्याकूय दुखापत जाल्या. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. मोठ्या प्रमाणात अपघातांचे घडणुके गोंयांत घडटात त्यो म्हळ्यार डिसेंबर म्हयन्यांत. डिसेंबर म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा आनी अपघातांचे सत्र सध्या चालूच आसा. असोच एक भिरांकूळ अपघात मंगळारा सकाळी शिरदोणा वाठारांत घडलो. संजना सावंत ही चली आपल्या धाकट्या भयणीक स्कुलाक पावपाक वतना शिरदोणच्या पुलाचेर पावली तेन्ना काळान त्याचो घात केलो. दुसऱ्या दिकेन येवपी स्प्लेंडर आनी ॲक्टिवा मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातान ॲक्टिवा चलोवपी संजना सावंत हे चलयेक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली त्याची भयण आनी स्प्लेंडर चलोवप्याकूय गंभीर दुखापत जाल्या. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. आयज सकाळी शिरदोना हांगासर एक ॲक्टिवा आनी स्प्लेंडर हांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. तातूंत 22 वर्सांचे चलयेक आगताक मरण आयलें. ती चली आपल्या भयणीक घेवन पिलार हांगासर स्कुलान पावपाक वयताली आनी पिलार हांगासर जो पूल आसा त्या पुलाचेर हो अपघात जालो. जाल्यार स्प्लेंडरीन जो चलो येतालो तेका सुद्धा म्हणजे तो सुद्धा जखमी जाल्लो आसा. आनी तशीच जे चेडवाक स्कुलान पावयताली ते चेडू सुद्धा जखमी जाला आनी तेका GMC हांगासर एडमीट केल्लेले आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. जाल्यार हाचे फुडली तपासणी जी आसा ती आक्षेप पुलीस करत आसात. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. मडगांव फेस्ताच्या फिरयेक घाल्ल्या फर्निचराच्या दुकानाक सोमारा मध्यान राती अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सोफा आनी हेर लाकडी वस्तू लासून गोबर जालो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. उजो कसो लागला हाचें मात नेमकें कारण कळूंक ना अशी माहिती उजो वालोवपी दळाचे जवान आनंदू वेळीप हांणी दिली.
दिसांक कॉल येयले ओल्ड मार्केट हांगा सगळे उजो लागला म्हणून फर्निचर हेका शॉपाक आमी इमर्जन्सी टर्न आउट केले आनी आमी एक 5 मिनटांनी हांगा पावले आनी चयल्यार लोकांनी ते उजो ऑलरेडी बालयल्लो तरी आमी सगळे इन्स्पेक्शन केले सगळे जाल्यार उजो बी काय ना कॉस्ट एक्सपर्टली 40 लाख 4 लाख पडटा आता सध्या उजो बी काय ना बंद करून गेला मरे हांव सगळे पॅक करून बंद करून गेला हांगाच्यान थिंगा पासून बंद केला हांव आतां हे सायडीच्यान ते सायडीक पासून बंद करून लायट बंद करून गेलो लास्ट आतां एक अर्दो मायज जालो 1 वर जापयलो कमी कमी ना म्हणल्यार एक 10 केशी सांगू शकता आम्ही थंय बसलेले थी मरे उदला पेटलं थिंगसून आमी धवून येयले कितें जालें म्हण पयले ते उद लायलो आख्खो मागीर उदक हाडून आमगे उदकाची बोटां पळय ते भुरगे खेळटा ते थिंगसून आमी उदक हाडला आमी सारके सगळे भुरगे मेळून ते सगळे हे केला उदक घातलो हांगा कोण नाशिल्लो ना कोणूच ना मागीर हांव फोन मारलो तो पात्रो येयला पूण कसो लागलो कितें खबर ना जम्मू काश्मीरातल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरला कलम 370 हे तात्पुरते आशिल्ले तेका विशिष्ट काळा खातीर लागू केल्ले केंद्रान घेतिल्ल्या दरेका निर्णयाक न्यायालयान आव्हान दिवपाक जायना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां जम्मू काश्मीराक विशेष दर्जो दिवपी कलम 370 हे राज्यघटनेत तात्पुरत्या स्वरूपात आशिल्ले युद्धाच्या परिस्थितीक लागूनच केल्ली ही तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ली कागदपत्रांतूय हे विशीं उल्लेख दिसून येता अशें सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी निकालात म्हटला भारतात आस्पाव जालो तेन्ना जम्मू आनी काश्मीरात अंतर्गत स्वायत्तता नाशिल्ली संविधान सर्वोच्च आसतले ही गजाल जम्मू काश्मीराच्या महाराजांनी मान्य केली जम्मू काश्मीराच्या घटनेतूय स्वायत्तते संबंधी उल्लेख नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निकालात म्हटला Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही रान सुरक्षे खातीर ड्रोन हाडपाची तयारी रानामंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान रानात जावपी घडणुकांचेर लक्ष दवरतले तशेंच खंयच्या प्रायव्हेट रानात वा अभयारण्यात कोणे उजो लायलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी रानामंत्री विश्वजीत राणेन दिली गेल्या 3-4 वर्सां आमी उलयताले तेन्ना राघवजी सांगले की गेल्या 3-4-5 वर्सांचे स्टॅटिस्टिक्स घेवन ह्यो एरियाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा उमाकांतजीन कांय सजेशन केल्ले आसा इनोव्हेशन आनी टॅक्नॉलॉजीचे पूर्णपणे वापर करपाक त्याच बरोबर आमी आतां ड्रोन्स आमी प्रोक्यूर करपाचे आमचे चल्ल्या ड्रोन्स बरोबर आमकां ऑलरेडी कळटलें की कितें खंय कितें चल्लां
आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटलें. इवन आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्ले तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेय प्रायव्हेट एरियान काय वायल्ड लायफ सँच्युरीन तुम्ही जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले. जे कायद्या प्रमाणे ऍक्ट हा वायल्ड लायफचे भितर केल्यार ते आनी कठीण हा आनी टफ हा त्यो ऍक्ट्स. आनी आमकां हे तरेचे आमकां गोष्टी मार्गदर्शन केले त्यांची सूचना प्रयत्न आसतलो. खंय कितें चल्लां आनी ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू, ओवरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता ते आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक सँच्युरीन आनी मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आमी लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले केल्ले. आयज आतां आमकां आनी फुडें न्यू इनोव्हेशन न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन आमचो स्टाफ बी कितें करता हे सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन आमी आतां परत एकदा आमचे ट्रॅकर पासून सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयलें आसा. 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकर आहा हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयल्ले आसा. सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी मयेच्या श्री सातेरी देवीचो दिवजोत्सव सोमारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिवजोत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. श्री सातेरी देवीच्या दिवजांची व्हडविकाय म्हळ्यार 300 परस चड दिवजां हांगासर पेट्टात. सवाशीण बायल्यो माथ्यार दिवजां घेवन देवळाक 5 भोंवतणे घालतात. कुंभार, शेठ, गावस, परब, डोंगरेकार आनी कारबोटकार घरवाडीची बायलां हांगासर दिवजां पेटयतात. सगळ्यांची दिवस एक बाल पेटयता आणि त्याच्या उपरांत सगळीं जाणां आपापली एका फाटल्यान एक आमच्या तकलेर घेवन आमी दिवजांचे 5 फेरे बरे भशेन काडटा आणि आमच्या फुडें वाजप आसता. ती वाजपाच्या हितून आमी सगळीं जाणां रांगेन 5 फेरे आमी पुरे करता आणि आमचे अशे मौजीन हे आमी दिवस हे सण हो व्हडलो आमकां मोठे आमकां आनंदीत सण हो. कित्याक तर आमी हांगा एक सवाशिणीची सुहागनाची जी शृंगार करता आणि हो आमी वर्सान वर्स दीस केन्ना येता काय आमी वाट पळयता. कित्याक आमी ह्या दिसा आमकां णववारी कापड न्हेसोन दोळ्यांक सगळी जे अलंकार आहा शृंगार आहा तो करून आमी हांगासर आमी मोठ्या उमेदीन सगळीं एक जाता आणि हांगासर आमी हो दिवजोत्सव कुंभारवाडा सातेरी देवीचो दिवजोत्सव मोठ्या उमेदीन सादर करता. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुडून मरण येवप्यांचो सोद घेवपा खातीर डायव्हर्स ना. हे खातीर आतां बेगीनूच डायव्हर्सांची भरती करतले आनी ताची फुडली प्रक्रिया उजो पालोवपी दळ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सोमारा उजो पालोवपी दळाच्या नव्या गाडयांचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. फायर टेंडर्स आणि बाकीच्या रिक्वायरमेंटाच्या बरोबर स्टाफाक तांच्या बाकीच्यो ह्यो व्हेकल्स गरजेच्यो आसता. त्यो व्हेकल आज फ्लॅग ऑफ करपा खातीर मुद्दामून हांगासर आयला. इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे माय एमर्जन्सी डिपार्टमेंट म्हणजे स्टेट डिझास्टरान जे काम करता तांकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसता आणि तेच स्ट्रेंथन करपा खातीर टायम टू टायम वेगवेगळे फेसिलिटी आनी सातत्य डिपार्टमेंटाक दिता. हे डिपार्टमेंट आजुनूय बी चड स्ट्रेंथन करपाक वेगवेगळे कडेन तांकां जो सपोर्ट जाय म्हणजे वीथ वेगवेगळे रिसोर्सीस गाडयो म्हणा किंवा ट्रेनिंग म्हणा हे सातत्यान करता. हांव परत एकदा माय डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी श्रायकर हाजे आनी तेजे पुराय एंटायर टिमीचे खूब खूब अभिनंदन. कितें जाल्यार आमी डायरेक्टली डायव्हर्स आमचे कडेन रिक्रूट जाल्ले ना. आमी ऑन कॉल घेता. आमी ताका तेंय सांगलां की डायव्हर्स मिनिमम एक 2 ते 4 डायव्हर्स आमकां घेवपाक जाय. आमी तेजी रिक्रुटमेंट प्रोसेस फायर एंड एमर्जन्सींतल्यानूच सुरवात करता आनी आमचे कडेन घेवन दवरता. नुवेच्या शेतकारांनी 18 ते 20 हजार पडीक जमनींनी शेतांची लागवड केल्या. फाटल्या 30 वर्सां सावन जमीन पडीक आशिल्ली. दर वर्सा नुव्या वाठारांतली 4 ते 5 एकर पडीक जमीन वळखून तातूंत शेतांची लागवड करतले असो निर्णय शेतकारांनी घेतला. पडीक जमीन वळखून आनीकूय शेतकारांनी पडीक जमनीत शेतां रोवची अशें आवाहन शेतकारांनी केलां. शेतकारांनी सांगलां
की केश करून ती जें पळय शेत फेलो लँड आसलें पळय नेली मोर दॅन 30 years आमच्या व्हडल्या भावान सांगला मोर दॅन 40 years जाली म्हणून. विशय कितें आहा हें शेत फेलो उरपाक हो रिवर साल आहा हो रिवर साल ड्युरींग रेनी सिजन तुका दीस बिकम्स अ फ्लड प्लेन आनी हे फ्लड प्लेनाक तुका ड्युरींग खरीफ सिजनाक हें शेत जायना रोवपा मेळना कित्याक उदक सारी भरोन येता आनी फ्लड्स जाता. पूण जेन्ना पळय रबी क्रॉप आहा पळय हो आतां त्या टायमार हें उदक वयर चडटा आनी लोकांक शेत रोवपा मेळटा. म्हणजे लोकांक ते मायंडाक एक बसलोलें आहा की शेत रोवपा मेळना कित्याक पावसांत बंद पडटा आनी हे टायमार लोक ते रोवपाक एवरीबडी रिमेन्स इन फेस्टीव मूड आनी कितें आसता पळय ते टायम घालपाक पावना लोक. सो ते तशेंच पाड पडलेलें आसा. म्हणजे इतले वर्सांचें शेत बंद आहा म्हणून आमकांय तें बरें दिसना. आनी आयज तरी एग्रीकल्चर रिवायव करतलो जाल्यार फेलो लँड जे पळय आहा न्ही तें पयलीं कल्टिवेशनाचेर हाडपा पडटलें. गव्हर्मेंट शूड एनकरेज फार्मर्स टू आयडेंटिफाय फेलो लँड. गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्ट दोडो दवरचो पडटलो फेलो लँड खंयचे आहा आनी ते अंडर कल्टिवेशन येवपाक वॉट इन्स्ट्रुमेंट्स दे हॅव टू पूट इन प्लेस. सपोर्ट सिस्टम मागीर सबसिडीज आनी कितें आहा पळय ते गव्हर्मेंट शूड ब्रिंग एवरीथींग ऑन वन प्लॅटफॉर्म टू मेक दीस सच एक्टिविटीज रिवायव बॅक. वसना आनी मरेनो हे आमगेले मुड्डेचे शेतकार भाव शेत रोवपा मुखार आसले तांकां शेत रोवपा आदार केलो की हे शेत इतू वर्सां पाड आसलेलें कोण तेजी खबर घेनासलो ना कोण रोयताय कोण मुखार आसलो. हाजे आडते मुखार सरलो आनी सगळ्यांक मुखार हे शेत रोवपा तो सगळ्यांक उमेद दाखयली. उमेद दाखोवन पयली सुवात शाबासकी दिवपा आडत्यामा कित्याक आडत्या मुखार सरलो म्हूण शेतकारां सगळीं ते बारा रेडी जावन आमी रोया मुखार ही शेत म्हणून कितें आमगेले पोटा खाणाची जेवणाची हे आड ती आतां घेवपाक गेले जाल्यार बाजारांत गेले जाल्यार कोण म्हणटा प्लास्टिकाची कोण म्हणटा आनी केसली ही आमगे घरची गांवची स्वता रोवन हातीन काडली पीक आमकां खावपाक आमी जिवा देखून बरी. जायते जाण म्हणटा ते भाशेन भायल जेवण जेयल्यार भलायके माल पडना देखून हांव मागोता आनीकूय शेतकारां कडेन भायर सराय आनी एस रोय. आज आमी हे वसन आमकां आदार करता तेगे आदार म्हजे बरोबर शेतकार हांव ताका हेल्प करता आमी कोणूय आनी बरयलें जाल्यार पत्ते जाणा बाबा आमकां जाता ते भाशेन आदार करताय आनी मुखार साय म्हणटाय. आनीकूय कोण रोवपाक सोदताय आनी रोवपाक जाय जाल्यार आमकां मेळाय म्हाका देखून मेळ्ळें आतां हांव तुमकां खंयच्या वत हेल्प करता हे वसना आदाराची. हे फर्स्ट टायम रोयताय तुमी हिंगा? हे शेत आतां म्हगे भाशेन हांव पयलो मोकळे जोत आसलेले हांव जोत घेवन कुसतालो ते दोळा म्हाका दिसता 15 years मायज जाली ते पाड आसलेले तेज्या पयलीं रोयताले शेतकारां हांवें बैलां जोत घेवन हांवें कुशिल्लें शेत म्हाका जोत आसलेली आनी ती तेदो बैलांची जोत आसली मशीन बी आसना. कित्याक लागून रोयनाशिल्लें कितें पाड जाल्लें? जालें कितें न्यू यूथ आहा तो शेतां येवपाक सोदना. आमगे माय पायन आमगे माय शेपान आमगे मायक पाय शिकयलो आमगे मायन पायन आमकां शेतां हाडलें आनी आमी शेतां वयता आमकां शेतां आमकां घरा शेतां हिंग ना आमगे घरा शेतां म्हळ्यार हांव कोण हेल्प पावता हांव हेल्प करता. कितलीशीं रोयलां तुमी आतां शेत? हे म्हगे भाशे मोर दॅन 6 hectares माय जाता. मांडवी न्हंयचो फांटो आशिल्ल्या कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात. खोडशे कातर वाठारांत रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटात अशी माहिती फुडें आयल्या. रेंव काडटात देखून न्हंयेच्या धाडांचो धूप जाता शेतां भाटाय नश्ट जातात. गेल्या 2 वर्सां फाटल्याच्यान सुरवात जाल्या हांगा इलिगल बेकायदेशीर रेंव काडपाचे. ताका लागून आमचो हो जो बांद आसा हो शेताचो बांद हांगा हेजेर माड आसा बांद थंय पूर्णपणे कोसळ्ळेलो आसा आनी माड जे आहा ते पडलेले आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा शेत आमी जें पडींग आसा तें परत आमकां सुरवात करपाचें आहा. गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो घेवन आनी ह्यो आमी शेत परत सुरवात करपाची. पूण येता रातचे लोक रातचे सादारण 10 सुमार येता आनी लोक आसात ते विड्डेचे येता लोक आनी ते बेकायदेशीर रेंव काडटा. आमी ह्या त्या संदर्भात तेंच्या कडेन सांगले तांकां रिक्वेस्ट केले बाबा अशें करूं नाकात आमची झाडां गेल्या कोसळोन बांद गेला कोसळोन माड पडल्या शेत आमकां करपा जाय पूण ते कशेंच आयकपाचे तयारीन ना आनी एक प्रकारची दादागिरीची भाशा वापरता ते. दुसरी गोश्ट आमी ह्या संदर्भात मामलेदाराक कलेक्टराक कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. गेल्या 2-3 म्हयन्या फाटल्यान कंप्लेनी केल्या पूण कोणीच अजून कांय एक्शन घेवंक ना
आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी जी हांगा जे बेकायदेशीर रेंव आसा ही ती काडटा त्यांचेर ते कडक कारवाई करची आणि आमकां त्यांच्या संकटा पासून आमकां मुक्त करचे जेणे करून आमी जे शेत आसा ते परत सुरवात लावपाक रोवपाक सुरवात करतले. कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत वचत थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात तर बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या. मायन्स डिपार्टमेंट आणि भरारी पंगडान आतां मेरेन केल्ले कारवायेत दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो वेवसाय चालूच आसा अशें स्पश्ट जालां. आता तर काळापूरचे न्हंयेत कोळशे कातर ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. रातच्या वेळार चोरयांनी हो बेकायदेशीर वेवसाय चलता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या ह्या प्रकाराक लागून कारापूरचे न्हंयेच्यो धडा कोसळून कुशीकच्या शेता भाटांक धोको उप्रासला. हे विशीं प्रशासकीय यंत्रणे कडेन कागाळ केल्या मात ताचे कडेन कोणूच लक्ष दिना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. कारापूरचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो हो प्रकार वेळारच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले. न्हंये कुशीकची शेतां भाटां संकश्टांत येतली अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.